पुलीस महासंचालक मुकेश कुमार मीना हांच्यांनी आयतारा जिल्हा पंचायत वेंचणुकेच्या सुरक्षा संदर्भात तशेंच 19 डिसेंबराक राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद गोंयांत येवपाचो आसा ताची चर्चा करपाक बसका घेतली। बसकेक एसपी, डीवायएसपी, पीआय हजर आशिल्ले। आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। बेसिकली आज डिस्कशन जाला की झेडपी इलेक्शनाचे डिप्लॉयमेंट कसे जातले ते एक रिव्ह्यू घेतला डीसी साहेबान की डिस्ट्रिक्टाक कितली झेडपी इलेक्शन्स खंय आसा ती आनीक तांची पुलीस स्ट्रेंथ आनी तांचो कितलो रिक्वायरमेंट एडिशनल लागतलो तो सो शफल करचो पडटलो नाल्यार रिजर्वड फोर्सांतलो तांकां दिवचो पडटलो। सो तांची सगळ्यांची ऑफिसरांची व्ह्यूज घेतल्या आनीक एक डिटेल मागीर प्लॅन चॉकआउट करून अकॉर्डिंगली स्टाफ डिप्लॉय जातलो। दोन्ही इव्हेंटा खातीर झेडपी आनी प्रेसिडेंट विजिटी आसा ड्युरींग गोवा इंडिपेंडन्स सेलिब्रेशनाची सो ताची रिव्ह्यू घेतला आनीक अकॉर्डिंगली तो अरेंजमेंट जातलो। इलेक्शना खातीर भायल्यान फोर्स बी हाडचो पडटलो। इलेक्शनाची ताची एसेसमेंट चालू आसा तांचो कितलो फोर्स डिप्लॉय जातलो तो आनीक त्या प्रमाणे ते प्रत्येक एरियातले ऑफिसर दे वील पुट अप देयर डिमांड्स एंड म्हाका दिसता चड करून आमी आमचे गोवा पुलिसीचे स्ट्रेंथ घेवन मॅनेज करतले।